1 Samuel chapter 28. फिलिस्तेवकार इस्रायलीत लोकांकडे झुजाक वेतात. त्या दिसांनी फिलिस्तेवकारांनी इस्रायला आड झुजूक आपल्यो फौजो एकठायल्यो. आकिशान दाविदाक म्हणलें, ही वस्त घोट मोनान दवर, तूं आनी तुजे मनीस म्हजे बरोबर झुजाक वेतले. दाविदान आकिशाक म्हणलें, खऱ्यांनीच तुजे आज्ञा प्रमाणे ते परिस्थितीन तुज्या सेवकाच्यान कितें करूंक जाता तें तुका गमतलें. आनी आकिशान दाविदाक म्हणलें, बरें आसा, हांव तुका सर्व काळ म्हजो खासगी राखणदार करतलों. साऊल आनी एंडोरची घादीन. आतां सामुएल मेलोलो आनी सगल्या इस्रायलकारांनी ताचें दूख केलें. रामा ह्या ताच्या खास शारांत ताका निखिपिलो. साऊलून सगल्या गाद्यांक आनी फुडार पारक्यांक देसांतले भायर घाल्ले. फिलिस्तेवकार एकटवले आनी शुने गांवांत आपलो मांड मांडलो. आनी साऊलून इस्रायलकारांक एकठायले आनी जिल्बोआंत आपलो मांड मांडलो. जेन्ना साऊलून फिलिस्तेवकारांची फौज पळयली तेन्ना ताचेर आकांत सुटलो. ताणें सोर्वेस-पोरा कोणें विचारलें, पूण सोर्वेस-पोरान ताका porxim वो सopnant वो उन्निमा उदेशी वो आपलो कोणीय प्रवादी पर्यान धाडून जबाब दिलो ना. तेन्ना साऊलून आपल्या सेवकांक हुकूम दिलो, हांवें वचून भूत घेवचे खातीर म्हाका गाडीन सोदात. ताच्या चाकरांनी ताका जबाब दिलो, एंडोरान तसली एक बायल आसा. तर साऊलून आपलो भेस bodol'lo, आंगाक दुसरे कपडे घाल्ले आनी आपणा बरोबर 2 मनशांक घेवन रातच्या वेळार ते बायलेक मेळूंक गेले. साऊलून तिका सांगलें, म्हजे खातीर कोणूय ओतम्याक पळय आनी कितें जावपाचें आसा तें म्हाका सांग. हांव तुका एक मनशाचें नांव सांगतां, ताच्या ओतम्याक हांगा आपय. ते बायलेन जबाब दिलो, राजा साऊलून कितें केलां तें तूं बरे भाशेन जाणय. ताणें गाड्यांक आनी फुडार पारकुप्यांक इस्रायलांतले भायर घाल्ल्यात. तूं आतां म्हाका असलो रातीर मांडून म्हजो जीव कित्याक काडूंक सोदताय? तेन्ना साऊलून सोर्वेस-पोराच्या नांवान सोपूत दिवन म्हणलें, जिव्या देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, ह्या कामा खातीर तुका खास फावो जावची ना. बायलेन विचारलें, तुजे खातीर हांवें कोणाक आपोवचो? ताणें जबाब दिलो, सामुएल. जेन्ना बायलेन सामुएलाक देखलो तेन्ना तिणें व्हडल्यान किळोच मारली. तिणें साऊलूक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक फटयताय? तूं राजा साऊल. आनी राजान तिका म्हणलें, भियेनाका, तुवें कितें पळयलां? आनी बायलेन साऊलूक जबाब दिलो, जमनींतल्यान एक ओतमो वयर सोदता आनी तो म्हाका दिसता. ताणें बायलेक विचारलें, तो कसो दिसता? तो एक म्हातारो मनीस, तिणें म्हणलें. वयर येता आनी ताच्या आंगाक एक शेळो आसा. तेन्ना तो खरोच सामुएल म्हणून साऊल समजलो. ताणें जमनी सरपटून ताका नमस्कार केलो. सामुएलान साऊलूक म्हणलें, तूं म्हजी शांती कित्याक इबाड कोत्ताय? तुवें म्हाका कित्याक परत येसो केलाय? साऊलून जबाब दिलो, हांव व्हड त्रासांत पडलोलो आसा, कित्याक फिलिस्तेवकार म्हजेर झूज मांडटात आनी देव म्हजे सोशिलो पयस केला. तो म्हाका प्रवाद्यां वरवीं वो सपनांतल्यान पर्यान जबाब दिना. हांवें कितें करचें तें कळोवचे खातीर हांवें तुका आपयलो. तेन्ना सामुएलान म्हणलें, सोर्वेस्पोर तुजे सोशिलो पयस केला
आनी तुजो दुस्मान जाला जाल्यार म्हाका आनी कित्याक विचारताय? म्हजे वरवीं सोर्वेस्पोरान कोलीत केल्लें तें ताणें केलें, कित्याक सोर्वेस्पोरान तुज्या हातांतली राजवटकी काडली आनी दाविदाक दिली. सोर्वेस्पोराचे आज्ञेक तुवें मान दिलो ना, न्हय म्हूण सोर्वेस्पोराचो भयंकर राग अमेलिकेत्यांचेर येवसो केलो. ह्या खातीर सोर्वेस्पोरान तुजें सवें आयच्या दिसा अशें केलां. त्या भायर सोर्वेस्पोर इस्रायलाक फिलिस्तेवांच्या हातांतलो घालतलो आनी तूं आनी तुजे पूत म्हजे बरोबर आसतले आनी सोर्वेस्पोर इस्रायलाची फौजूय फिलिस्तेवकारांच्या हातांत दितलो. सॅम्युएलाची उतरां आयकून साऊल खूब भियेलो आनी सट करून जमनीर शेवटलो. ताचे कुडींत बोळ नासलें. आख्खो दीस आनी आख्खी रात ताणें कांयच केलें ना. ती साऊलुशी आयली आनी तो भिरांतेन आकांतलो पळोवन ताका म्हणलें, पळय, तुजे चाकोरणीन तुजो ताळो आयकलो आनी म्हजो जीव म्हज्या हातांत धरून तूं उलयलो तितलेंय हांवें आयकलें. आतां उपकार करून तुज्या चाकोरणीच्या उल्याक कान दी. तुजे मुखार हांव उंडो दवरतां, तो खा आनी तुजे वाटेर तुका घोटाय मेळटली. साऊलून तिचे सांगण्याक नाकार केलो आनी म्हणलें, हांव खावचो ना. पूण ते उस्तोरे बरोबर त्या चाकरांनी ताका आग्रो केलो आनी ताणें तांचो ताळो आयकलो आनी जमनीवेलो उठलो आनी खाटीर न्हिदलो. बायलें कडेन बरो गुलगुलीत पाडकुलो आसलो. तिणें सुडसुडीत ताका कातरलो, थोडें पीठ मोडलें आनी फूग नासलेले थोडे उंडे भाजले. आनी तिणें साऊलू आनी तिच्या सेवकां मुखार जेवण हाडलें आनी ते जेवले. ते मागीर उठून ते राती आपल्या घरा परतले. देवाचें उतर.